हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी रावात. आणि आम्ही बी बरी आसाकच, एकदम मस्त ठणठणीत अशी. तर आयच्या व्हिडिओची जी सुरवात आसा पळय ती काही वेगळे तरेन. आयची व्हिडिओची सुरवातच म्हणना तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंप्लीट वेगळे भशेन आसा. युजली तुमकां नॉर्मल असो व्हिडिओ पळोवपाक मेळटालो, तर म्हटलें आयज काही डिफरंट तरेन तुमकां व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो दिवया अशें म्हणून. तर सकाळ सकाळ फुडें उठलें आनी म्हाजें उठ्ठनाच काम आसता तें म्हणजे पयलीं भायर येवपाचें. घराक जितली दारां जितली विंडोज आसा सगळें पयलीं ओपन करपाचें आनी मागीरचें सगळें मागीर. सो हांगासर सकाळ फुडें उठून येवन दारां घरां उगडीं केलीं, मातशें फ्रेश जालें, घरान झाडप बिडप कोयर काडप तें सगळें केलें. आनी किचनान ब्रेकफास्टाक तयारी करपाक वतालें त्या म्हणसर न्ही भायर बरो मोरांचो आवाज येवपाक लागलो. तर जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांव रावतां म्हाज्या आजूबाजूचें जें वातावरण, आजूबाजूचें जें हें आसा पळय तें गांवचें. म्हणल्यार हांव गांवांत रावतां, सिटीन अशें न्ही. अशें ना की सामकेंच गांव असो म्हणना, बट गांवचो एटमॉस्फियर जो आसा पळय तो तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तर सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर न्ही हांगसर वेगळ्या वेगळ्या पक्ष्यांचो आवाज, मागीर मोरांचो आवाज हो चालूच आसता. सिटीन बी कशें आसता की उठल्या त्या बरोबर पयलीं गाडयांचो आवाज, किलबिल हें तें सगळें आसता. हांगासर मातशें वेगळें आसता आमची सकाळची सुरवात जी आसता पळय न्हू ती. तर सकाळ फुडें न्ही हांव किचनान ब्रेकफास्टाची तयारी करतालें, सो तेन्नाच न्ही भायर बरो मोराचो आवाज येवपाक लागलो. सो म्हटलें की हांव तर सदांच हो आवाज आयकताच सकाळ फुडें उठून, तर आयज तुमकां दाखोवया, म्हणल्यार तुमकां आयकोपाक दिवया अशें म्हणून. मोबायलान भायलो क्लिप जो आसा पळय तो शूट केलो, बट शूट करून जेन्ना हांवें चॅक केलो पळय न्हू तेन्ना लायट असो मोरांचो आवाज येतालो. जेन्ना पळय हांव तुमकां सांगतलें की मोरांचो आवाज हो म्हणून, तेन्नाच तुमकां समजतलें की बॅकग्रावंडान मोराचो आवाज येता म्हणून. बट तुमकां असो येवचो ना, सो ताका लागून म्हटलें आसूं, जस्ट तुमकां हांव अशेंच सांगया की आमच्या हांगासर मोर बी जे आसा पळय ते भरपूर म्हणजे भरपूर पळोवपाक मेळटा. पयलीं जेन्ना हांव स्टार्टींग हांगासर लग्न जावन येयल्लें पळय न्हू तेन्ना असो करून मोराचो आवाज येयलो की हांव खूब एक्सायटेड जातालें आनी हेका म्हणटालें ना रे मोर पळोवपाक जाय, म्हाका दाखय रे अशें म्हणून. सो हेका व्हडलें दिसनाशिल्लें की जी वस्त आमकां सदांच दोळ्या मुखार दिसता तेजो व्हडली अशी किंमत आसना न्ही, त्या प्रमाणें. आतां म्हाका बी संवय जाल्या, जेन्ना आमी मळार बी वता पळय न्हू तेन्ना पळोवपाक मेळटा, मोराची पाखां पडलेलीं मेळटा, मोर पळोवपाक मेळटा, लांडोर पळोवपाक मेळटा. हे खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो आतां म्हाज्याय खातीर कॉमन जाल्या. बट पयलीं जेन्ना अशें कितें पळोवपाक बी मेळनाशिल्लें पळय तेन्ना खूब एक्सायटमेंट आसताशिल्लो असो आवाज बिवाज आयकून. तर हें सगळें आतां कॉमन जावं, बट जेन्ना पळय अशें करून मोर बीन चलता आसतना केन्ना दिसता पळय न्ही अशें त्या सायडीच्यान बी गेलें की डॅमा सायडीच्यान बी, तेन्ना एक्सायटमेंट आजून तोच आसा, बरें दिसता, उमेद येता पळोवपाक. तर ही हांगासर हांव ब्रेकफास्टाची तयारी करता करता अर्दीच सोडून भायर गेल्लें. तर भितर येवन पयलीं ब्रेकफास्ट जो आसा पळय न्हू तो कंप्लीट करून घेतलो. आयज सकाळ फुडें ब्रेकफास्टाक म्हणल्यार ब्रेकफास्ट रेडी करता आसतना शूट करपाचें कारण अशेंच की आयज म्हाका कांयच घाई गडबड ना ब्रेकफास्ट करपाची. युजली कितें जाता हेजी वचपाची गडबड आसता, सो ताका लागून घरांतलीं सगळीं कामां आटोपून घे, ब्रेकफास्ट रेडी कर, हें सगळें आसता. बट आयज कांय हो वचपाचो नाशिल्लो, सकाळ फुडें अशें बेगीन वचपाचो नाशिल्लो. वयतलो बट मातसो लेट वचपाचो आशिल्लो. सो म्हटलें आयज चला आयज म्हाजी मॉर्निंग रुटीन जो आसा पळय न्हू, ब्रेकफास्ट रुटीन म्हणपाक शकता तुमी, तो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. आनी लास्ट टायम ज्या दिसा दिवाळेक हांवें बटाट्याचे फोव केल्ले पळय न्हू तेन्ना म्हाका एक 2-3 जाणांनी कमेंट केल्लें की तुजे बटाट्याचे फोव जे आसा पळय ते इतले सळसळीत सुटसुटीत कशें जावन येता, आमकां रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती सांग अशें म्हणून. तर म्हटलें आयज हांव बटाट फोव करताच न्ही, तुमकां बी दाखोवया अशें म्हणून. बट प्रॉपर अशें शूट केलें ना, इन शॉर्ट तुमकां हांव वॉयस ओवराचेर सांगता की हांवें कशें केलां. आतां तुमी ऑलरेडी पळोवन घेतल्याच की हांवें कशें कितें घातलां तें. कांयच ना, हांव कितें करतां बटाट जे आसा पळय न्हू ते सेपरेट उकडून घेता. थोडीं जाणां कितें करता कांदो तळशिता पळय न्हू तेन्नाच घालतात. हांव कांदो तळशिता तेन्ना घालना, सेपरेट बटाट जे आसा पळय न्हू ते उकडून घेता आनी पीनट जे आसा पळय न्हू ते तेलान फ्राय करून घेता. ही इतलेंच जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें डिफरंट अशें आसा बटाट फोव करता आसतना. बाकीची नॉर्मल रेसिपी जशी तुमी सगळी करतात तशेंच. फोडणी रेडी करता जी आमची नॉर्मल फोडणी आसता, जिरे, सांसवा, कढीपत्ता घालून तितून भितर मागीर कांदो आनी ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती तळसून घेता.
कांदो जो आसा पळय तो कंप्लीट ब्रावन करपाचो ना, हलको असो पिंकीश कलर आयलो की ना तितून मागीर हांव धुवून घेतलेले फोव जे आसा पळय न्हू ते घालता. आनी फोव जेन्ना आमी धुयता पळय न्हू तेन्ना धुवून उदक निसतून जालें की ना हांव तेन्नाच ताका थंय मीठ आनी साखर जी आसा पळय न्हू ती लावन दवरिता. सो ते हे फोव घातले की ना तेजे वयल्यान मागीर बटाट पीनट ते सगळें घालता. तुमचे कडेन जर ओली कोथमीर आसा जाल्यार ती बी घालून घेतल्यार जाता हितून. म्हाजे कडेन आयच्या दिसा ओली कोथमीर नाशिल्ली सो ताका लागून ओली कोथमीर घालूना. सोय घालपाक जाय. इवन टेस्ट जो आसा पळय तो सोय घालतकीर इतलो बेस्ट येता ना. बट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाज्या घोवाक सोय जी आसा पळय ती मात सुद्दां आवडना. कसलेच हितून भाजयेक म्हणा फोवाक म्हणा किद्याक तो सोय घालपाक दिना. सो ताका लागून मागीर तेगेलो आनी सकाळ सकाळ फुडें मूड ऑफ नाका हेका लागून हांव फोव बीन जेन्ना करता पळय अशें करून तेन्ना सोय घालना. कांदा पोहा किंवा बटाट फोव जे करता पळय न्हू तितून न्ही सोय घालपाक जाय वयल्यान कोथमीर घालता तेन्ना. सोय चड शिजोवप ना, अशेंच वयल्यान घालून जशी कोथमीर कशी आमी घालून रोखडोच गॅस बंद करता पळय तसं करपाक जाय. बरें मस्त अशें जाता. आनी मेन कारण म्हटल्यार फोव जे आसा पळय न्हू ते बरें सळसळीत सुटसुटीत जावपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना पळय आमी फोव धुता पळय न्हू तेन्ना चड मुड्डून धुवप ना. वयल्या वयर एक 2दा उदक घालून धुवप. हांव न्ही मॅक्झिमम 2 ते 3 खेपे धुता तेज्या चड धुयना. आनी धुवन जालें की ना उदक जें आसा पळय तें कंप्लीट सामकें निसतून घेवपाक जाय. उदक सामकें निसतलें की ना जेन्ना आमी फोवांक मीठ आनी साखर लायता पळय न्हू तेन्नाच कळटा की फोव जे आसा पळय ते सळसळीत जावन येता. सो तेन्नाच फोव सळसळीत जाले म्हणटकीर कळपाचें की बटाट फोव जे आसा पळय ते तुमचे बरे सळसळीत जावन येतले, सुटसुटीत जावन येतले म्हणून. आनी जेन्ना पळय तुमी उदक निसतवन ताका रोखडेच मीठ आनी साखर लायता पळय न्हू तेन्ना जर फोव अशे चिपचिपीत जावन येयले, गुळो जावन येयलो न्ही फोवाचे जाल्यार समजपाचें की उदक तुमचें चड उरलें आनी फोव जे आसा पळय ते चड फुगोन गेले अशें म्हणून. सो उदक निसतयता तेजेर आसता. रेसिपी जी आसा पळय ती सेमच आसता सगळ्यांची. सो हांगासर ब्रेकफास्ट केलो आनी तेदो म्हटल्यार हो न्हावन धुवन आपल्याली देवाची पुजा बी सगळी करून आयलो. सो मागीर आमी बसून हांगासर सुसेगाद च्या जी आसा पळय ती घेतली. असो खूब कमी चान्स मेळटा की आमी बसून सुसेगाद च्या पितात ब्रेकफास्ट करता. हो टायम खूब कमी. सांजची च्या, रातचें जेवण, दनपारचें जेवण हें तर आमच्या वांगडा आसताच. बट च्यायेचो टायम जो आसता पळय न्हू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो आमचो न्ही मोस्टली असो गडबडीनूच आसता. म्हटल्यार अशें की तेजी वचपाची गडबड आसता. म्हाजें किचनांतलें काम चालूच आसता. सो हांव ताका बेगीन सगळें सर्व करून दिता. तो एकलोच बसून च्या पिता. टायम मेळ्ळो जाल्यार एक 5 मिनटां तेजे फुडें उबें रावता. अशेंच आसता आमचे कडेन. आनी जेन्ना पळय केन्ना अशें करून टायम मेळटा पळय न्ही बसून सुसेगाद च्या पिवपाचो तेन्ना हांव त्या टायमाचो फूल टू यूज करून घेता. कित्याक की तो गेलो म्हणटकीर हांवूय बी घरान एकलेंच आसता. म्हाकाय बी एकल्याक बेजार येता. तो येता काय म्हणून वाट पळोवपाची. मागीर तो येयलो की ना तेजे फोन चालू आसता, म्हाजें काम चालू आसता अशें करून न्ही. सो ताका लागून जो टायम मेळटा पळय तो हांव असो करून युटिलायज करून घेता. बसपाचें, उलोवपाचें, हें करपाचें तें करपाचें सगळें. सो एकदां च्या पिवन जाली की मागीर हांगासर जी पडटा पळय न्हू ती आयदनां. आनी म्हाजो वावर असो की सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट रेडी केलो ती आयदनां धुवन काडली, च्या पिली ती आयदनां धुवन काडली. दनपारां रांदता जितली आयदनां पडटा पळय तितली हांव 2 जायना ती पण त्या टायमारूच धुवन काडटा. म्हाका न्ही सिंकांक आयदनां भरून दवरप मातशें सुद्दां लायक ना. 2 जायना ती आयदनां म्हाका ती तेन्नाच त्या टायमारूच धुवपाक जाय. सो च्या पिवन जातकीर सगळे आयदनां बी जी आशिल्ली पळय ती धुवन घेतली. किचन मातसो निवळ केलो. फोडणी बी घातली की ना तेल उसळटा न्ही हेवटेन तेवटेन ताका लागून तो गॅस बी मातसो पुसून घेतलो टायल्स बीन. आनी मागीर मातसो हो वतकीर बसलें रेस्ट केला. म्हाजो मोबायल आसत न्ही मागीर सो मोबायलाचेर मातसो टायमपास हें तें सगळें केलें. आनी मागीर थोड्या टायमान परत किचनाचो वावर जो आसा पळय न्हू ताका लागलें. सो आयज आय थिंक थर्सडे ह्या दिसा जो तुमी व्हिडियो पळयता तो सो वॅज जेवण जें आसा पळय न्हू तें करपाचें आशिल्लें. तर रोस करपाक हांवें चणे जे आसा पळय न्हू ते रातचेच फुगपाक घातलेले. सो तो रोस करपाचें ते तयारेक लागलें. थोडीशी भाजी गाजर बटाट चॉप करून घेतले. कुकर लावपाक जाय आशिल्लें. अशें करून बाकीचें जें बारीक बारीक कितें रांदपाचें वावर आसा पळय न्हू तो वावर सगळो तो आनी वावर जो आसा पळय तो डिटेल असो तुमच्या वांगडा शेअर करना. कित्याक हें प्रत्येक घरांतलें प्रत्येक किचनांतलें काम तें कोणाक चुकुना. पोटाक जाय म्हणटकीर रांदूंकूच जाय. अशें ना की डेली आमी भायर वयतलीं भायलें खातलें असलो वावर ना न्ही.
1-2 दीस केन्ना ओके चलता, मागीर हें आमकां घरानूच सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती करपाक जाय. सो हांगासर तेच सगळी जेवणाची तयारी करून घेतली. हो येवचे पयलीं जेवण बिवण करून हांव मोस्टली रेडी जाता, कित्याक की मागीर तो येयलो की गडबड जाता अशें म्हणटा न्ही. आनी तेजो येवपाचो टायम बीन असोच न्ही, सारको परफेक्ट जेवपाच्या टायमार पावता तो 1-1:30 सुमार बीन. सो आयज मातसो लेट गेल्लो, ताका लागून सांगून गेल्लो वता आसतना की लेट येतलो म्हणून. तेजें तशेंच आसता, जर तर तो बेगीन गेलो 7 7:30 8 बीन असो, 7 मोस्टली वचना, 7:30 8 बी असो गेलो जाल्यार तेजो येवपाचो टायम बेगीन आसता, 11-12 म्हणल्यार तो येता. आनी जर तर तो लेट गेलो 10 10:30 असो करून जाल्यार ताका 1-1:30 2 एक दीस 3 सुद्दां जाता. मागीर हांव वेट करता. तो सांगता म्हाका थंय पावलो की ना, तेजें काम कशें शेड्यूल जाता पळय न्हू तें पळयता आनी तो मागीर म्हाका कॉल करून सांगता की ना आयज मातसो लेट जातलो अशें म्हणून. सो आनी हीच सगळीं घरांतलीं कामां जी आसा पळय ती करीत बसपाची. आनी म्हाका अशें टी.व्ही मोबायल हेजो व्हडलो शौक नासल्या कारणानी घरांतली आजूबाजूची जी कामां आसा पळय ती म्हाजी चलत आसता. अशें ना की दीसभर हो ना म्हणून मोबायलाचेर टायमपास करीत बसलें, तें सगळें म्हाजे कडेन जायना. जितलो मोबायलाचेर टायमपास तितलोच बाकीचे सगळे जे कितें कामां आसा ती करून दवरपाची. तर हें सगळें जेवणाचें करून घेतलें. हो आयलो दनपारां, जेवन बी घेतलें, मातसो रेस्ट आनी जेवले नंतर जो थोडोसो टायम आसता तो म्हाज्या यूट्यूबाचें काम करपाचो. म्हणल्यार दिसाक अशें 1-2 वरां आसता जी हांव यूट्यूबाचें जें काम आसा पळय तें करपाक दिता, जेवन जालें म्हणटगीर. सो तेज्या जेवच्या पयलीं जावं सांजचो टायम जो आसता पळय तो हांव चडसो यूट्यूबाचें काम जें आसा पळय तें घेवन बसना. जेवन जालीं, आयदनां घासलीं, सगळें घरांतलें काम करून जो मागीर टायम आसता पळय त्या टायमार म्हाका अशी न्हिदपाची बी अशी संवय ना आनी म्हाका आवड बी ना न्ही. सो ताका लागून हांव तेन्ना यूट्यूबाचें काम जें आसा पळय तें घेवन बसता, तें सगळें करता. आनी मागीर सांजची च्या बी जाली की हो भायर निवळ करपाक गेलो. आतां पावस सोंपलो न्ही, वत रखरखीत आनी फाटल्या दिसा पावस आनी वत दोनी पडटालें न्ही, ताका लागून अनवॉन्टेड प्लांट्स हेवटेन तेवटेन झाडां वाली सगळें जाल्लें आसा. सो आजूबाजूक तें सगळें निवळ करपाक जाय आसलें. सो हांव सांजचो मागीर त्या कामाक लागलो. आपलें तें सगळें काम तो घेवन बसलो, थोडेशें निवळ केलें. हांवें म्हटलें ताका चड स्ट्रेस घेवन करनाका, हेवटेन तेवटेन सगळें जें कितें बारीक बारीक आसा तें करून काड. अशें ना की सगळें 1-2 दिसां भितरच निवळ करून काडपाक जाय असो कांय हें ना न्ही आमच्या माथ्यार पेस. सो ताका लागून म्हटलें थोडें फार बारीक बारीक तूं कर, 4-5 दीस लागून अशें. सो हेणें थोडेशें निवळ बिवळ करून घेतलें, क्लीन करून घेतलें. आनी कितें आसा की फक्त घरांकच निवळ केलें अशें ना न्ही, आजूबाजूक बी जें कितें आसा आमचो जागो आसा सायडीन तें बी सगळें निवळ करपाक पडटा. घरच निवळ दवरलें आनी भायले सगळो जागो जो आसा पळय तो तसोच झाडां बिडां येवन सामकें कोण रावनाशिल्ल्या भशेन घर करून दवरलें हेका उपयोग ना न्ही. सो ताका लागून आमी हेवटेन तेवटेन थोडें फार निवळ जें आसा पळय तें करीत रावतात. आनीक तुमची सगळ्यांची न्ही रिक्वेस्ट आसा की म्हाजे गांवचे व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते तुमकां पळोवपाक जाय, म्हाजो गांव कसो आसा तो पळोवपाक जाय. तर हेचेर न्ही हांवें सेपरेट व्हिडियो ऑलरेडी केल्ले आसा. 2 or 3 समथींग व्हिडियो जे आसा पळय ते हांवें केल्ले आसा. जाय जाल्यार न्ही तुमकां हांव कमेंट बॉक्सान त्या दोनी व्हिडियोचे लिंक दिता. तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी थंय वचून चॅक करपाक शकता, किंवा एंड स्क्रिनीचेर न्ही हांव तुमकां ते व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते दिता. तुमी थंय वचून चॅक करा, कित्याक की पयलीं बी अशी रिक्वेस्ट आशिल्ली त्याच्या खातीर हांवें 1-2-3 व्हिडियो जे आसा पळय ते केल्ले. सो तुमकां जर कोणाकय पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार तुमी चॅक करपाक शकता. सो हेच्या मुखार आनी मागीर हांवें चड कांय शूट केलें ना. आयचो हो बारीकसो व्हिडियो तुमकां कसो दिसलो, आवडलो काय ना आवडलो तें कमेंट करून सांगात. हांवें जाणा आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो खूब बारीक जाल्लो आसा, बट तुमी अंडरस्टँड करून घेया की म्हाका आयज मातसो डिफरंट असो व्हिडियो करपाचो आशिल्लो, ताका लागून व्हिडियोय बी जो आसा पळय न्हू तो बारीक जाला. सो चलात तर मेळया असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवे आसा किंवा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. ओके, चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.